जेजू 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 शांतीची तुझो आमचे भितर शांतीची तुझो आमचे भितर सदांच ती वावती गो सदांच ती वावती गो जेजू 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 काळजाची शांती आमची शक्ती काळजाची शांती आमची शक्ती दिसराती आमकां तूं दी दिसराती आमकां तूं दी जेजू 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 बापाची शांती आमचेर कोय बापाची शांती आमचेर कोय झुजाची मोडा उबोय झुजाची मोडा उबोय जेजू 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 शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलो शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलो सासणाचे शांतीक पावोय सासणाचे शांतीक पावोय जेजू 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 आमचे मुखार आमचो दोनी आसा एबडाचे जो आमचे मुखार आयला उंड्याच्या रुपान भोवपवीस साक्रामेंतान आजी जाल्ल्या जेजू सगळ्या आमच्या काळजान आमची मान बागोवन तुका सायबा ह्या वेळार आमचे मुखार आयला देखून आनी 2 दिसाक आमच्या जिवितांत तूं रात चलोवंक वावुरताय देखून सगळी खालतिकायेन विनम्र काळजान आमची मान बागोवन आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका करता नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका खरेंच दुनिया नमस्कार तुका आमी करता आमचो मोग आमी तुका दिता
हो सकाळचो दीस तुवें आमकां फावो केलो. आयचो दीस सुदेलो दुनिया आमचेर. नवो दीस तुवें आमच्या ह्या जिवितान फावो केलो. आनीक एक दीस आमकां ह्या नव्या दिसा खातीर आमी तुका दिनवासतना सगळे सृश्टी बरोबर भायल्यान पावस पडटा, सृश्टी भिजता, तरी आसतना सृश्टी तुका नमस्कार करूंक आपल्या आवाजान सुकण्याच्या मधुर संगितान वाऱ्याच्या ह्या मधुर आंगातूय मारतल्या वाऱ्याच्या हिवरान आमकां सोम्या तुजी किर्ती गायता म्हूण दाखोड करता. आनीक एक दीस आमच्या जिवितान तुवें फावो केलोय. ह्याच दिसा खातीर आमी तुका दिनवासता. आमी गायन करुया W18 पेज नंबर 274. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दुनिया. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दुनिया. ओ प्रेमी तुजो मोहिमो शिणेचो कोरो सुर्या. ओ प्रेमी तुजो मोहिमो शिणेचो कोरो सुर्या. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दुनिया. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दुनिया. दोर दिसा भोगू येसू संतोषा काळी सुट्टा. दादोशी सतावतमो दिन वाजता तुका बाबा. दोर दिसा भोगू येसू संतोषान काळी सुट्टा. दादोशी सतावतमो दिन वाजता तुका बाबा. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दुनिया. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दुनिया. आमचे वयर सर्वेस परा वाकुदी तुजो
सगळ्याक आमी पळोवया आमची नदर ताचेर दवरुया. आमकां तो कितें सांगता, आमचे लागीं कितें तो भासाभास करूंक सोदता, कितें तरी तो आयच्या दिसाक आमकां निरोप पाठयता.
आयचो दीस बरे तरेन आमकां दितलो देखून ह्याच जेजूक आमी दिनवासतना सगळ्या आशिर्वादान आमकां बोर मागुया. आमचो लोक कोश्टवता मणिपूरच्या ह्या स्टेटीन आमचो लोक भिवन हांगा थंय आसरो घेवन आसा. हिमाचल प्रदेश हांगासर सगळ्यो लोकांक पावस पडून आनी थंयसर बुट्टी येवन लोक आसरो सोदतात. आमच्याय गोंयांत जायती उत्सांबोडाय जाल्ली आसा. कितें भाशेन मागुया बाणावलीच्या फिरगोसकारां खातीर शांत मनान तांच्या जिवितान हो प्रश्न सुटावो जावं. अदीक आनी अदीक पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे तांणी स्विकारूंक आनी अदीक उगरापे आपल्या जिवितांत कितें सोबी करता ताचे प्रमाणे पवित्र सभेचें मौन घेवन चलूंक तांकांय आदार मागुया. आमी गायन करुया गिताचो R14. जेजू काळीज तुजें सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं.
आजच्या दिसाक आमी मागतले हांव दिनवासनेचें बलिदान करीत भाशेन आज जल्माचो दीस जोआना फेर्नांडीस आनी अलिसिया गॉम्स ही आमची किरीत भाशेन आज आपल्या जल्माचो दीस समरुमता. देवान तांचेर आनी तांचे कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून हांकां बरी भलायकी दी आनी तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया मायना नयेती आपल्याचो जल्माचो दीस समरुमता ताचे खातीर. मिलिस्टो सिक्वेरा आपले बरी भलायकी खातीर मागूंक लायता ताचे खातीर आमी मागुया. तशेंच मागुया जेरी फेर्नांडीस हो गंभीर परिस्थितीन आहा. ह्या आमच्या भुरग्या किरीत भाशेन देवान ह्या आमच्या भावाक बरे तरेन राख आनी सांबाळ ताका पिकोणीचो किरीत भाशेन हात लाव म्हूण ताचे खातीर मागुया. भाऊ आज आमी किरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर मागतले. तशेंच आमी आमचे पोरचे खातीर मागतले. आमचे पोरचे खातीर मागतना आमी किरीत भाशेन होली ट्रिनिटी ह्या हांगासर आसलेल्या बाणावलेच्या आमच्या फिरगोसकारां खातीर मागुया. पवित्र सभेचें मन समजून घेवंक देवाक मानता ते भाशेन आपलें जिवीत तांणी सारूंक आनी पवित्र सभेच्या नेमा कायद्या प्रमाणे आपल्या जिवितान उक्तेपण धरून बरे तरेन तांणी आपलो प्रश्न सुटावो करूंक तांचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. म्हजे खातीर तुमकां दुमाळो दितीत, तुमकां भायर येतीत, तुमकां पिडापीड दितीत, पूण शेवट पर्यंत जो कोण म्हज्या नांवा खातीर थीर रावतलो तोच की तारण जोडटलो. जेजूची आश्वासनाची उतरां आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटात. आमच्या जिवितांत पिडापीड येता तेन्ना, दुमाळो येता तेन्ना, कोश्ट येता तेन्ना उदीक आनी उदीक आमचो भावार्थ आमी अखंड करूंक ह्या मिसान खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा आनी एकामेका लागीं बोगसुणे मागया. काळजांतान दूख दवरतल्या बोगसुणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या खाकलूत कोर तूं पातक्या आपूंक आयलाय, आपूंक आयलाय. क्रिस्ता खाकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या खाकलूत कोर. सुर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकांच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या ससनाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल कानांतलो भायर सरलो आनी सोगली आपली ग्रेस्काय घेवन बेर्सेबाक गेलो. थंय ताणें इजाकाक आपल्या बापायच्या देवाक योद्न भेटयले. रातच्या एका दर्शनान देव इस्रायला कडेन उलयलो. जाकोब, जाकोब. ताणें म्हणलें,
हो पळय आसा. सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव देव, तुज्या बापायचो देव. इजिप्तान वचूंक भिवू नाका. थंय हांव तुका एक व्हडलें राष्ट्र करतलो. तुजे बरोबर हांवूच इजिप्ताक वेतलो. हांवूच तुका परतून हाडटलो. आनी जुजेचे हात तुजे दोळे धांपतले. तेन्ना जाकोबान बेर्सेबांतलो भायर सरलो. फारावान तांकां व्हरूंक धाडलेल्या गाडयांनी इस्रायलाच्या पुतांनी जाकोबाक आपल्या बापायक, आपल्या भुरग्यां बाळांक आनी आपल्या बायलांक व्हेलीं. तशेंच तांच्या गोरवांक आनी काना देसान पुंजयलली ती गिरेस्तकाय घेवन जाकोब आनी ताचें सगळें कुटूंब इजिप्ताक गेलीं. आपले पूत आनी नातू, आपल्यो धुवो आनी नाती, एकाच उतरान सगळें आपलें कुटूंब ताणें आपणा बरोबर इजिप्ताक व्हेलें. गोशम गांवांत झुजेक मेळूंक इस्रायलान आदीं फुडेंच जुदाक धाडलो. ती गोशम गांवांत पावतूच झुजे आपली गाडी घेवन इस्रायलाक आपल्या बापायक मेळूंक गेलो. तो दिश्टी पडना फुडें आपले हात ताच्या गळ्यार घालून ताच्या भुजाचेर तो जायतो वेळ रोळ्ळो. इस्रायलान झुजेक म्हणलें, आतां म्हज्यान मरूं येता, कित्याक हांवें तुका नव्यान पळयलो आनी तूं जिवो आसाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. सगळीं बरोबर म्हणुया, बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सोवें आसा सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. आमचो जबाब, बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. बऱ्या मनशांचो जीव सर्वेस्पर राखता. तांकां सासणाचें दायज फावो जातलें. संकश्टाच्या वेळार ते घाबरचे नात. दुकोळाच्या दिसाक तांकां जेवण उणें जावचें ना. आमचो जबाब, बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. वायटाक पाट कर, बरें करूंक लाग. सासणांक तोखता तसलें तुका ठिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भोगतांक तो कदींच सांडचो ना. आमचो जबाब, बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. आकांताच्या वेळार तो ताचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरोना येता म्हूण तो तांकां निवारता. आमचो जबाब, बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सोगोट तुमच्या मोनान हाडटलो. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आयकात, लांगड्या मदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपा परी चतूर तरी पारव्या परी सादे जायात. मनशाताय शिडूक रावात, ते तुमकां धरून धर्म सभेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोन मारतले. म्हजे पासत राजा पातशाया सोशी तांच्या आनी ओन बावार्थ्यांच्या फुड्यांत तुमी गवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितूच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात, कित्याक उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कुडीत जातलें. कित्याक उलयतले तें तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापाचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो दुयेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत तीर रावत तोच तारण जोडटलो. एका नगरांत तुमकां दुमाडो दितीत जाल्यार दुसऱ्या नगरांत पडून वचात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नगरां तुमी भोंवून सोंपोवचे नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयण, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूच्या पाटलावदारांचेर आनी जेजूच्या शिसांचेर कसलो दुमाडो येतलो आनी येवचो आसा तो काळ कसलो ते जेजू आदी फुडेंच आमकां बाकीत करता. आनी कांय बरीं उतरां जेजूची बुजवणीची. तो म्हणटा, तुमकां धरून दितले, न्यायसभेन तुमकां व्हरतले आनी ओन बावार्थ्या फुड्यांत तुमी गवाय दिवचे खातीर ते तुमकां ताकीद करतले. असले वेळार तुमी कितें उलोवचें तें तुमी चिंतू नाकात, पूण उलोवंक जाय तें तुमकां त्या घडयेक कुडीत जातलें. कित्याक उलयतले तें तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. आनी खरेंच हें घडटा. जायते फावटी आमच्या ह्याच इंडियेच्याच देसांत आमी पळयता कितले आमचे भाव आनी भयण्यो दुमाडो सोंसतात. आतां ह्या दिसांनी मणिपूर स्टेटीन आमी पळयता क्रिस्तांव लोकांक पिडापीड आसा. थंयसर पास्टर्स जावं दुसरे हेर गवाय दितले, क्रिस्तां खातीर गवाय दितले, तांकां धरून वतात, जिवेशी मारतात, कोणाक बाबा भयणीनो तांची गुमटी कातरून हांगा थंय दवरतात. असलें पळयता आसतना जेजूच्या बुजवणेची उतरां उगडास येतात. लांगड्या मदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपा परी चतूर तरी पारव्या परी तुमी सादे जायात. आमी दिसफोटी आमचे मिसांव ह्या संवसारांत चलयता आसतना चतुरायेन चलोवंक जेजू आमकां उलो मारता, पूण साद्या काळजान हें परगटूंक जेजू आमकां मागता. जायते फावटी घडये गोरविस्ट मन आमचे भितर येता. गर्वान घडये आमी जायते दुसऱ्यांक वायट उलयता, वायट चिंता, वायट करता. अशें दिसाक जेजू आमकां शिडकायता आनी म्हणटा, सोरपा परी चतूर पूण पारव्या परी तुमी सादे जाय. उपरांत सगळे आमच्या जिवितान येतले पिडापीड तो आमकां म्हणटा. धर्म सभेन व्हरतले, तुमकां दुमाडो दितले, तुमकां देवस्थानांनी ते जेरबोन मारतले. म्हणून आज जेरबोन मारिनात, पूण दुसऱ्या उतरांनी दुसऱ्या कोरण्यांनी ते आमकां ओदीक पिडापीड दितात. कोर्ट केस घालून आमचेर नाका आसलेले बोगलांटां घालून, कोर्ट केस घालून, दुसरें वायट हाडून आमचे मदें फूट घालून आमी एकामेका सगळें एकपणान जियेता तेन्ना आमचे मदें दोशी करूंक एकामेकाक एक जायतें चलता. आनी असले वेळार बाबा भयणीनो आमी ओदीक आमचो भावार्थी धरूंक गरजेचें. अशें दिसता जेजू म्हणटा, म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत ती रावत तोच तारण जोडटलो. पळय, आमच्या जिवितान द्वेस करूंक तयार आसा. आमचो दुस्मान आमच्याच ह्या सायडीन बसलेलो घडये आमकां आसत, आमचो दुस्मान आमच्या शेजाऱ्या समाऱ्याक आसत,
आमचो दुस्मान गोडीक आमच्याच घरच्या मदें आसत असले वेळार आमी हो दुयेस करूंक दिवचो न्हय पूण आमी जेजू खातीर पिडापीड सोंसूंक तयार आसूंक गरज शेवट पर्यंत ती रावत तोच तारण जायते फावटी आमची भावा भयणां हांकडेतात आपूण आपल्या जिवितांत ते बेसार माय करतात आनी सोडून दितात आपलो भावाट कोण झुजतलो कोण मरतलो अशें चिंतात अशें आमी करचें न्हय पूण अदीक आमचो भावाट तीर ओकूण जावचो आनी मनशाचो पूत येवचे आदींच आमी भावा भयणीनो ताचे तीर गोवाय म्हूण दाखोवन दिवंक गरज आमच्या जिवितान हें करूंक आज आमकां कृपा आनी बोड मागुया तेन्ना जेसून बासयलेलें सासणीक जिवीत आनी तारण आमकां मेळटलें. काळून घेऊया C37 पेज नंबर 44 C37. तुझ्या पोवितोल्या बापा एकूच जेजू निर्मळ पोरगो तुझो हिंद्या भितर निदान कोऱ्यो Koshi Jesus sovereign somi Kirkol patki purki tushi Ovacho konya rami Otache rami Jesus म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. मोगाळ बापा तुज्या संस्कारा आनी शिकवणे उद्देशी आमचे सभेन तुजे सारकें दिसान दीस तूं नवें मौन करताय एकवटाच्या आनी मोयपासाचे अंतरेक तुवें आमच्या काळजांनी पेटयल्याय हे भेटवणी वरवीं ते अंतरेक सुफोड कर आनी खऱ्या मोगाचें देणें मोगाच्या देण्यान आमची पावलां तुज्या वाटांनी चलय आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारान सासणाचे देवा सर कड्यान सो थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमची दिन वाचणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबा तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवित्र पवित्र संसार बोल्या तुझ्या कृपान मुनसुर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता तुका सोय मुनसुर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी
तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोरोराचें रोगत. पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या Kusani ponochi monmona ori Tuerat kasulali somia Sosaraja Sorodara Amchi Sormongo बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भुक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सुरवणीची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोस दितले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमचे गोंडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर जरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून आनी सोर काडी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज सामकें तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां दिवा दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या आमी बरवशान उतरायकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय राजूच चलयताय सासणाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा शिरेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चिंतनान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजेर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Gesù, unas horizonte tu son, narsa, soto sadan bokta, kitlo, purtut, agis aloi salian, pulon, adus cae virum, nesha koton.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, एकवटाचो संस्कार आमी सेवला. तुज्या घरांत एक चितान जिवंक, एकामेका आशेताव ती शांती जोडूंक आनी घेतिल्ली शांती सांबाळूंक ह्या जेजूच्या कुळी रोगताचें जेवण आमकां बोड दिवं. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदाद दिव. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F3 पेज नंबर 86 F3.